फायन्यो ज्यो आमी कलेक्ट करताले त्यो डबल जाला आमकां इनकम जे येयला आनी ऑफेन्सीस जे कमीट जाताले ते 50% रिड्यूस जाला म्हणजे लोक डिसिप्लीन जावपाक लागिल्ले आसा. आय वेलकम दीस पर्टिक्युलर थिंग. हांव वयल्यान लोकां म्हणजे देव बरें करूं म्हणटा की ते कायद्याचें पालन करपाक लागिल्ले आसा. कित्याक एक डिटरंट कसो जाला की आपल्या इतले 500 रुपया भरपा पडटा. पयलीं 100 रुपया घे रे म्हणटाले, आतां मिनिमम इज 500. सम अदर ऑफेन्सीस इट इज मोर. सो लोक आतां पालन करपाक लागिल्लो आसा. पंचायत वेंचणुकीची तारीख खंय 8 दीस तरी फुडें वतली. मात 19 जुना पयलीं जातलीच. डिलिमिटेशन खंय जालां, अधिसूचित जावना. पंचायत इलेक्शन ओन्ली डिलिमिटेशन आमचें जाल्लें आसा, फायनलायज जाल्लें आसा. पूण आतां तें नोटिफिकेशना वयतलें. वन्स इट इज नोटिफायड द नेक्स्ट टास्क बिफोर अस इज द रेजर्वेशन. एक द रेजर्वेशन प्रोपोजल आमकां स्टेट इलेक्शन कमिशन आमकां फुडें धाडलें. ते उपरांत आमी चर्चा करून, बिकॉज इट इज इन कन्सल्टेशन विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. एकदां कन्सल्टेशन जालें म्हणटच एकामेका कडेन डिस्कस करून फायन ट्युनिंग करून मागीर एनावन्स जातलें इलेक्शन. ओके. रिजर्वेशन केन्ना जावंक शकता इन दीस वीक? बिकॉज तुमचें डिलिमिटेशन तो ऑलरेडी जालेलें आसा, रूल भायर सरलेलो आसा. सो नाव रिजर्वेशन. See, I am also waiting for the proposal from the State Election Commission. I will let you know when it comes. आता ते केन्ना धाडटले तांकां बरे भशेन खबर आसा that elections have to be conducted before June 19. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.